नमस्कार. प्रिंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. नव्या वर्सांतली ही कार्यावळ सुरू करतना तुमकां सगळ्यांक ताची अशी सदांच उत्कंठ आसता की प्रत्येक मनशाक आपूण बरो दिसचो, बऱ्या तरेन प्रेजेंट जावचो अशें प्रत्येक मनशाक दिसता. दादलो आसूं, बायल आसूं, भुरगो आसूं, जाणटो आसूं. तर आयचे जे आमचे खाशेले दोतोर आसात, हॅलो दोतोर कार्यावळीचे आमचे हॉट सिटर तुमचे एक्सपर्ट डॉक्टर जे आसात ती आसा डॉक्टर अनुपमा कुडचडकर. तुमच्यानी आमकां प्रश्न विचारूं येता. प्रश्न विचारतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. ही प्रोग्राम यूट्यूबाचेर फेसबुकाचेर लायव्ह आसतले, थंयच्यानी तुमच्या कडेन आमच्यांनी कम्युनिकेट करूं येता. आनी दुसरें म्हणजे आयची जी दोतोर आसा तिची वळख आसा ही डॉक्टर अनुपमा कुडचडकर हिने आपले MBBSचे शिक्षण 1991 बॉम्बे युनिव्हर्सिटींतल्यान पुराय केले. मागीर तिने डॉक्टर ऑफ मेडिसिनाची डिग्री गोवा युनिव्हर्सिटींतल्यान मेळयली. नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशनांतल्यान तिने डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड स्किन अँड वेनेरियल डिझीजेस हेचे शिक्षण पुराय केले. डॉक्टर कुडचडकर हिने शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर स्किन केअर ह्या विशयाचेर एड्युकेशनल टॉक्स दिले. तशेंच तिने राष्ट्रीय जर्नल्सान आनी गोंयच्या न्यूजपेपर आनी मॅगझिनांत स्किन केअर ह्या विशयाचेर विविध आर्टिकल्स बरयल्यात. ह्या शिवाय तिने स्किन केअर, मॉरल व्हॅल्यूज इत्यादी विशयाचेर कोंकणीन 2 आनी मराठी आनी इंग्लिशीन 1 पुस्तकां बरयल्यात. सध्या डॉक्टर अनुपमा स्किन अँड कॉस्मेटिक मेडिसिन ह्या क्लिनिकान प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर आनी हेल्थ वे ह्या हॉस्पिटलान चीफ कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आसा. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. आयची जी कार्यावळ आसा आमकां आमच्या नव्या वर्सांतलो पयलो शो म्हणून येता. आनी हॅलो दोतोर ही कार्यावळ फक्त लोकांक प्रश्नांची जाप दिता अशेंच न्हय, तर तांकां नवी नवी विशयावयली माहिती दिता. ह्या खातीर सध्या तरी म्हणजे गोंयचे जे हेल्थ शोज आसतात त्या सगळ्यान नंबर 1ची कार्यावळ ही आसा. आनी त्या अशा कार्यावळीन तुमचो सहभाग हो आमच्या खातीर खूब अतिशय मोलाचो, म्हत्वाचो आनी अभिनंदनाची आनी अभिमानाची गजाल. थँक्यू. सगळ्यान पयलीं दोतोर जेन्ना हांव कार्यक्रम सुरू करता तेन्ना म्हाका दिसता जस्ट टू सेट द बॉल रोलिंग म्हणटात तसो, कारण लायव्ह शो आसा, लोक आमकां फोन करतलेच. पण जी एक गोष्ट जी म्हजे कडेन कांयच ना किंवा सामकी कमी आसा तुमचे कडेन खूब आसा, म्हणजे अक्कल सोडून तर बेसिकली आय एम टॉकिंग अबाउट हेअर. तर तो जो म्हणजे हेअर लॉस आसा किंवा केस गळपाची वेगवेगळी कारण आसा, जांचे मदीं आतां लोकांचो असो एक बरोच लोकांचो समजय जाला. आय डोंट नो हाव फार इट इज ट्रू, यू कॅन थ्रो मोर लायट ऑन दीस सब्जेक्ट, की जे लोक नळाच्या उदकान न्हातात तांच्या खातीर केस वता काय कितें, काय आमचो डायटा खातीर वता काय स्ट्रेसा खातीर वता. सो ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार नॉट ओन्ली म्हणजे मेल फॅक्टर जो आसा दादल्या मदीं इट्स क्वायट एक्सेप्टेबल, कारण हाची आमी सगळे जाण एक मनाची तयारी आसता, तो आपलो एक हेरिडिटरी आसा. पण बायलां मदीं किंवा चलयां मदीं जो हेअर लॉस आसा आनी इट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू थायरॉयड, म्हणजे जो आमचो खूब फौडेक हें आसता. सो हाचेर मातशें आमकां विस्कटान सांगात. आतां केस गळप आमकां सगळ्यांक आमचे केस वाडटात, गळटात, हें चक्र चालू आसता. बरोबर. आनी दिसाक अप टू 100 हेअर म्हणजे 100 हेअर जरी गळे न्ही, इट इज कन्सिडर्ड एज नॉर्मल. बरोबर. सो एनीथींग अबाव 100 इज कन्सिडर्ड एज पॅथॉलॉजिकल. म्हणजे जेन्ना केस खूपच गळपाक लागता, 100 परस चड गळपाक लागतात, तेन्ना ते केस गळपाचें कितें तरी एक कारण आसता. सगळ्यांत मुखेल कारण आतां तुवें सांगलें तशें दादल्यांचे केस अमकी एज जाली की वतात आनी तांकां ते बॉल्डनेस येता. दॅट इज बिकॉज ऑफ देअर हॉर्मोन. तांचे बॉडींतले जे हॉर्मोन आसात जांकां आमी एंड्रोजन म्हणटात, टेस्टोस्टेरोन म्हणटात, तांची लेवल जेन्ना खूब वाडटा तेन्ना तांचे केस गळपाक लागतात. आतां हे हॉर्मोन लेवल वाडपाची कारणां आतां तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे स्ट्रेस लेवल्स वाडली जाल्यार, न्हीद बरोबर नासप किंवा आपल्या कामान सामकें इतलें एनग्रॉस जावप, म्हणजे खूब ताण वाडप. सो ही कारणां आसात, ताका लागून हॉर्मोनल चेंजीस जाता आनी ताका लागून केस गळपाक लागतात. कांय जाणांचे जेनेटिकली हॉर्मोन चड आसता, हें आतां दादल्यांचें कारण जालें. त्याच प्रमाणे बायलांक आतां पळयलां तुवें खुबश्या भुरग्यांक PCOD म्हणून एक कंडिशन जाता, ताका पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम म्हणटात. सो हो सिंड्रोम जालो की हॉर्मोनल इम्बॅलन्स जाता आनी तांची मासीक पाळी आसा ती बरोबर येना. आनी ह्या हॉर्मोनल इम्बॅलन्सा लागूनय बायलांचे किंवा चलयांचे ते यंगर जनरेशन सुद्दां आमकां खूब येता. म्हणजे आमच्या क्लिनिकान दिसाक खुबशे पेशंट फक्त केस गळटा हें कारण घेवन येतात. आनी एक कारण म्हणजे इन्फेक्शन. आतां कोणाक मलेरिया जाता, टायफॉयड जाता, हालीं डेंग्यू, खूब लोकांक डेंग्यू जालो. सो डेंग्यू जालो तेन्ना कांय जायना, पूण जसो डेंग्यूंतल्यान निवळून बरी जाली की मागीर केस गळपाक लागतात. सो दीस इज कॉल्ड एज टेलोजन एफ्लुवियम, म्हणजे कितें तरी स्ट्रेस जाता बॉडीचेर, इन्फेक्टीव स्ट्रेस, ताका लागून मागीर 1-2 म्हयन्यांनी किंवा 3 म्हयन्यांनी केस गळटात. तशेंच आफ्टर डिलिव्हरी बायलांची जशी भुरगीं जालीं, सो आफ्टर डिलिव्हरी 3-4 म्हयन्यांनी बायलांचे केस गळोंक लागतात. आतां तुमी डायट म्हणलें, आतांची भुरग्यां भाजी खायनात, फळां खायनात आनी सगळें जंक फूड, फास्ट फूड ताजेर चड भर दितात. सो ताका लागून तांचे मदीं विटामीन B12 डेफिशियन्सी, मागीर आयर्न डेफिशियन्सी, झिंक डेफिशियन्सी, अश्यो तरेतरेच्यो ज्यो आमकां जी रसायनां हें जाय, विटामिन्स जाय,
ती तांच्या भितर कमी जातात. सो ताकाय लागून केस गळपाक लागतात. सो अशी खुबशीं कारणां आसात. आतां उदक म्हणलें, आतां उदकाचें हार्ड वॉटर जे हातूंतल्यान येता म्हणटा पळय बांयचें, तें चड वापरत जाल्यार किंवा उदकान जर कॅमिकल चड आसत जाल्यारूय केस गळटात. सो अशीं कितलींशींच कारणां आसात. कांय लोक तरेतरेची ट्रिटमेंट करतात केसांचेर, स्ट्रेट करतात, कर्लिंग करतात, आयर्निंग करतात. केलें म्हणून हरकत ना, पूण ताजो जेन्ना अतिरेक जाता, अति प्रमाणान सौंदर्य प्रसाधनां वापरतात, परत परत शॅम्पू घालतात, तरेतरेचे शॅम्पू घालतात. सो अशीं कितलींशीं कारणां आसात जाका लागून केस गळटात. आनी बाकीचे आनीक कंडिशन आसा एलोपेशिया एरिएटा म्हणून, तातूंत फक्त एकाच कुडक्याचेच केस वतात, पण इट इज अ ऑटोइम्यून डिसीज, ताका ट्रिटमेंट घेवचें पडटा. मागीर कांय भुरग्यांक कितें जाता, तांकां खूब ताण जाता, सो दे कॅनॉट एक्सप्रेस देयर फिलिंग्स. सो ते कितें करता, आपले केस तोडपाक लागतात. सो केस तोडून तोडून ती केस सगळे आपले हांगचे एका कुडक्याचेच केस तोडटात. सो ताका ट्रायकोटिलोमिनिया म्हणटात. ही सुद्दां कंडिशन हालीं आमी खूबच पळोवपाक लागल्या. सो अशी जायतीं कारणां आसात केस गळपाची. आतां प्रत्येक कारणाचेर आदारीत वखद आसता. सो कोणाक, आनी तुमी आतां थायरॉयडूय म्हणलें, थायरॉयड हायपोथायरॉयड जायत जाल्यारूय केस गळटात. सो बेजीक कितें कारण आसा पळय हेअर फॉलाचें, तें पयलीं सोदून काडपाक जाय. तें सोदून काडटकीर अकॉर्डिंगली मागीर त्या त्या प्रमाणे त्या त्या कंडिशनाक तशें तशें ट्रिटमेंट करपाक जाय. म्हणजे अशें हो एक मॅजीक ट्रिटमेंट ना, हे अमकें वखद लायलें तुका केस येतले अशें न्हय, तर जाका लागून ते हेअर फॉल जाला, लायक तुमी आतां सांगलें की तो मेन पळय जे कारणीभूत आसा केस गळणी, ते पयलीं कंट्रोल करूंक जाय. आनी ते कंट्रोल करतकीरूच तुजे, आनी ते आज दिले म्हणून रोखडे फाल्यां केस गळपाचे थांबचे ना. इट वील टेक टायम, बिकॉज दॅट मेडिसीन हॅज टू वर्क, युअर बॉडी हॅज टू कम बॅक टू नॉर्मल. ते सगळे जातकीरूच मागीर हळूहळू हेअरफॉल कमी जातलो. सो बेसिकली केस गळपाची कारणां खूब आसात. आनी तुमी एक अतिशय म्हत्वाचें सांगला, विच आय थिंक म्हणजे इट शूड बी लायक आय ओपनर खुबश्या चलयांक, की आय एम नॉट ब्लेमिंग देम, एवरीबडी ऑल्स टू लूक ब्युटिफूल, पण हो जो लूक ब्युटिफूल किंवा हो जो हव्यास आसता किंवा जे अतिरेक जाता, सो तेन्ना मागीर तुजे ते ऑल दीस केमिकल्स थिंग वॉट यू आर बॉम्बार्डिंग युअर, म्हणजे मे बी तरेकवार शॅम्पू म्हणा किंवा जे तुम्ही प्रोसिजर सांगले स्ट्रेटनिंग आनी हे जे आसा, आहार बरो आसपाक जाय, लायफस्टायल बरी आसपाक जाय. करेक्ट. सो लायफस्टायल शूड बी हेल्थी लायफस्टायल. तुम्ही चियरफुल रावपाक जाय, नॉर्मल जो आमचो डायट आसा तो घेवपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे आनी एक डॉक्टर की तुम्ही सांगला की त्या प्रमाणे जे आमचे फास्ट फूड बी आसा तातूंत इतके केमिकल्स आसता, तांकां तरेकवार केमिकल्स म्हणजे हॉर्मोन्स दिल्ले आसता, म्हणजे कोंबडेचे म्हणा आनी कितें, बिकॉज दे वॉन्ट टू सस्टेन देअर बिझनेस. सो त्या खातीर जे कितें करपाक ते सगळे करता, बट दॅट मे नॉट बी एक्सेप्टेड. भुरग्यांक ती संवय आवय बापायनी ल्हान आसतनाच करूंक जाय. म्हणजे खाणा जेवणाची, भाजी खावपाची किंवा घरान जेवपाची, तांकां टिफीन घरचें बरें पौश्टीक दिवपाक जाय. तांकां एकदां पयशे दिले आनी भायर हॉटेलांतले खा म्हणलें किंवा कॅन्टिनांतले खा म्हणलें, मागीर ती आपल्याक जाय तें खातात. मागीर तांकां घरचें बरें लागना, ती रूच डेवलप जाता. हय. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा डॉक्टर, की केन्ना केन्ना एक पियर प्रेशरूय आसता. आमी घरा सांगतात, घरा आमी खाताय बी, पण आज हाडचो फ्रेंडाचो बर्थडे आशिल्लो, आज हाणें दिलें, फाल्यां ताणें दिलें, अशें करून तांच्या मदीं एकदां तुमी सांगलें, एकदां ताका चव लागली, तुजी ती संवय लागली. बर्थडेकूय मातशें हेल्दी जर करत जाल्यार बरें जातलें न्ही. पण ते आतां हेल्थी डॉक्टर म्हणजे कितें आसा, वीक वच कोणे तरी सुरू करपाक जाय. कोणे तरी ट्रेंड सुरू जालो की ऑटोमॅटीक जाता मागीर. म्हणजे म्हाका जर आय जस्ट लायक टू, म्हणजे हाचो तुमचो स्टेटमेंट फक्त हांव परत ह्या खातीर सांगता की आमचे सगळे पळोवपी तेंच्या लक्षान घेवन की जर तुमकां तुमचें सौंदर्य बऱ्या रितीन मेंटेन करपाक जाय, तातले तातूंत केसां विशीं आमी उलयता जाल्यार पयलीं म्हणजे तुमचो आहार योग्य आसपाक जाय. त्या खातीर भायलें फूड केन्नाय क्वचित एका दिसा खावपाक हरकत ना, बट डोंट मेक इट अ हॅबीट. सो लेट द मेसेज गो टू द पब्लीक, की म्हणजे पेरंट्साकूय कळ्ळो, भुरग्यांकूय कळ्ळो, बाबा सामकें हें तुमी म्हटलां, कारण तुमी म्हणप हें सामकें म्हत्वाचें आसता. डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आयला, म्हाका रिटा बाय विचारता वास्कोच्यान, की वॉट आर द डिफरंट कॉजीस ऑफ एक्ने. शी हॅज टेकन, शी इज अराउंड 18 years. ताणें खूब वखदां तरेकवार घेत आसता ते, पण ते कमी जाता, परत वाडटा, परत येता, परत वता, अशें तेजें सायकल चालू आसा. सो शी वॉन्ट्स युअर गायडन्स ऑन दीस. ओके. रिटा बाय म्हणलें न्ही. हय. मुमरा येवपाचें मेन कारण म्हणजे आमची जी कातीन भितर ऑयल आसता ती आमची ग्लँड्स आसता, सेबेशियस ग्लँड्स म्हणून, ते ग्लँड्सांतल्यान तेल भायर येता. आनी तें तेल जितलें पळय भायर येता ताजेर तुजे पिंपल्स जावपाची काय ना जावपाची तें ठरिल्लें आसता. आतां परत हांगाय बी हॉर्मोनाचें काम आसता. सो हॉर्मोन जे आसता न्ही ते चड आसत जाल्यार आमचें सिबम सिक्रेशन चड जाता. आनी जेन्ना हें जाता प्युबर्टी म्हणटा आमी, एडोलसन्स म्हणजे चलयांची मासीक पाळी सुरू जाता किंवा चल्याचे प्युबर्टी सुरू जाता, तेन्ना हॉर्मोन अकस्मात वाडपाक लागतात. सो हॉर्मोन जशे वाडले, ग्रोथ हॉर्मोन वाडटा, सो ते हॉर्मोन जशे वाडपाक लागले की सिबम सिक्रेशन चड जाता, ऑयल सिक्रेशन चड जाता. आनी हें ऑयल सिक्रेशन जर तांणी तोंड वेवस्थीत जर धुलें ना
किंवा ऑयल तोंड ऑयली आसतना खूब मेकअप लायलो किंवा ऑयली क्रीम्स लायली जर तोंडार जाल्यार कितें जाता ते जे पोर्स आसता पळय ते पोर्स ब्लॉक जावपाक लागता अच्छा आनी ते पोर्स जशे ब्लॉक जाले मागीर ते तेल खंयच्यान भायर येतलें ते तेल भायर येना ते भायर भितर ते सांचून उरता आनी ते सांचून उरले की ते ऑयल ग्लँड मोठे जाता अच्छा आनी ते मोठे जाले की तोंडाचेर पयलीं एक ब्लॅकहेड सो दिसता मागीर ते तांबडे जाता मागीर तातूंत पस भरता सो एक एकदां ते आनी मोठे जाता आनी ताका सिस्ट म्हणटात बरोबर. सिस्टीक एक्ने अशे वेगवेगळे पिंपलांचे प्रकार असतात आतां चलयांचें कितें जाता जेन्ना तांकां पिरियड येतात ते मासीक पाळयेच्या टायमाचेर तांचे ऑयल सिक्रेशन चड जाता सो खंय खंय पळय तांकां ब्लॅकहेड्स आसता खंय खंय पळय तांचे ते पोर्स तेल भायर येवपाचे छिद्रां आसा ती खंय खंय पळय ब्लॉक जाल्लीं आसता न्ही थंय ती ऑयल भायर येना ती भितर सांचून उरता आनी दॅट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पिंपल सो जांकां हे पिंपल येवपाची टेंडन्सी आसा तांणी आपलें तोंड सदांच वेवस्थीत धुवपा जाय फेस वॉश वापरूं येता किंवा साबण वापरूं येता दिसांतल्यान 3 ते 4 फावटी तरी तोंड धुवचें वेवस्थीत चड घासूनय धुवचें न्ही कित्याक चड घासून धुलें जाल्यार तोंड ड्राय पडटा तो ड्राय जाल्यारूय बी मागीर इरिटेशन जाता तोंडाक सो तोंड धुलें की ती ऑयल क्लीन जाता जर मुमरां आयिल्लीं आसत जाल्यार मुमराची वखदां मेळटात ती दोतोरा विचारून तांणी रेग्युलर लावपा जाय पिंपल्स वचसर लावपा जाय आतां पिंपल्स ते वता येता म्हणटा सो एकदां पिंपल्स गेलीं की मेंटेन करपा जाय जर मेंटेन केलें ना कित्याक आमच्यांनी ती ऑयल सामकी स्टॉप करपा जायना कांय गुळयो दिवन ती स्टॉप करपा येता पूण ती कितलो तेंप म्हणून गुळयो दितली सो अमके टायम गुळयो दिवन सगळें तोंड क्लियर जशें जालें मागीर मेंटेनन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेंटेनन्स जर सारकें जालें ना परत मुमरां येवपाक लागतात जांकां मुमरां चड येतात तांणी आपले ओवरीजूय अल्ट्रासावंड करून चॅक करपा जाय कित्याक जांकां PCOD आसता पळय तांकांय मुमरां येवपाचें प्रमाण चड आसता सो हे सगळें भितरलीं कारणां पळोवचीं पडटात जांकां कंटिन्युअस मुमरां येता पळय सो तांकां हॉर्मोनल टेस्टूय कांय करच्यो पडटात सो हे सगळें कंट्रोलान हाडप तेन्नाच मागीर मुमरां येवपाची कमी जाता अदरवायज ऑल्सो आफ्टर सर्टन टायम हांवें 25 वर्सां 26 वर्सां जाली की ती ऑटोमॅटीक मागीर कमी जातात बिकॉज देर हॉर्मोन लेवल्स बिकम स्टेडी पूण 12 वर्सां ते 21 वर्सां मेरेन हॉर्मोन लेवल्स आर लिटल ऑन हायर सायड डॉक्टर म्हणजे आमकां आनीक क्वेश्चन आयला तो तुमच्या ओदोच्या रिप्लाय असोसिएटेड आसा तुमी ओदो म्हटलें की हेअर फॉल इज क्वायट कॉमन अमॉंग PCOS पॉलिसिस्टीक तांचो असो हें आशिल्लो म्हणजे तांकां अशें दिसता की आपले पिरियड इरेग्युलर येता सो डॉक्टरान ऑलरेडी सांगला म्हणजे शी हॅज बीन डायग्नोज हो हे प्रश्न विचारला आमकां रेश्मा कामत हिणे ती म्हणटा की ऑलरेडी केस हॅज बीन डायग्नोज एज ए PCOS म्हणजे पॉलिसिस्टीक ओव्हरियन सिंड्रोम तातूंत बिकॉज ऑफ दॅट पिरियड सारके रेग्युलर येना आनी ऑफ लेट वॉट शी हॅज ऑब्जर्व की देर इज ट्रेमेंडस हेअर लॉस पण ताचो फुडलो पॉयंट असो आसा की विथ मेडिकेशन periods are now regularized. Okay. But hair fall is still going on. So that will take little more time to settle. Acha. So during this time she can take the treatment for hair fall. So hair fall कमी करपाचे काय आमी वखदां दितात सो तातूंत हेअर फॉल कमी जावंक येता मागीर आमी सप्लिमेंट्स काय सप्लिमेंट्स दितात तातूंत ते केंसाची जी मुळां आसात ती मातशी स्ट्रॉंग जातात आणि काय काय टिप्स दितात जशें की कशें केंस धुवप खंयचो शॅम्पू वापरप जर डॅन्ड्रफ आसा जाल्यार तेंय पळोवपा जाय कित्याक डॅन्ड्रफांनी केंस गळटात सो कितें माथ्याचेर कितें फंगल इन्फेक्शन आसा जाल्यार पळोवंक जाय सो PCOD पिरियड जशे रेग्युलर येवपाक लागले ऑटोमॅटिकली स्लोली ग्रॅज्युअली केंस गळपाचे कमी जातले डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयला हॅलो हॅलो हां आयको येता हां आयको येता तू घरा कडेन टीव्हीचा आवाज कमी कर प्रश्न विचार दोतोर म्हणजे 3 वर्सां मायज जाली म्हजे केस पडटा आनी तेका लागून हांव जायते पाटी दोतोरांगेर गेला पूण ते वखद म्हाका कांय बऱ्यार पडना फकत कसलो सोप साबण लायनाक म्हणटा आनी टॅबलेट दिता इन्फेक्शनाच्यो पूण ते कांय म्हाका बऱ्यार पडना आतां दोतोरान सांगलां हायपरटेन्शन आनी कितें कितें थायरॉयड ते हे भाशेन ते दोतोरांनी गव्हर्मेंट हितून वयता हांव हॉस्पिटलांत ते कांय वांडाट कोनाय आनी म्हाका दिसता हे दोतोरान सांगलां ते प्रमाणे ते भाशेन केल्यार गोरी म्हाका तें वखद दिन बऱ्या पडत अशें म्हाका दिसता आनी डॉक्टर हूंय येता ती म्हाका मातशें सांग बरें डॉक्टर काय आसा तुका ते इंट्रोड्युक्शन दिला तातूंत कळ्ळें आसतलें डॉक्टर प्रायवेट प्रॅक्टीस करता डॉक्टरा कडेन मेळूं येता पण तुम्ही सांगला ते आपण एक घडये तुमचे बाकीचे पॅरामिटर नॉर्मल आसा जावं शकता तरी पण डॉक्टर म्हाका दिसता मारे बाय तुजी पिराय कितली ती सांगू ना तुवें आमकां कट जालो सर हॅलो
आतां ही जे पळय प्रश्न आसा आतां हिका पयलीं केंस गळपाचें तिचें कारण कितें आसा तें पयलीं सोदून काडपाक जाय. म्हणजे तिचे काय ब्लड टेस्ट, तिचे हिमोग्लोबीन कितलें आसा, फास्टींग शुगर कितलें आसा, थायरॉयड कितलें आसा, हें चॅक करचें पडटलें. आनी तें चॅक करून तिका बाबा कितें तरी रिजन आसा जाल्यार पळोवचें पडटलें आनी अकॉर्डिंगली मागीर तिका ट्रिटमेंट दिवचें पडटलें. बरोबर. सो तिचे कारण आयडेंटिफाय करचें पडटलें, मागीर अकॉर्डिंगली द तिका ट्रिटमेंट दिवची. बरें. ते पण डॉक्टर तुमकां आनीक असो प्रश्न येता. आमी तरेकवार म्हणजे टीव्हीचेर पळयतना तरेकवार तेलां येतात, शॅम्पू येतात, तेचे एड्स जातात. डज दे हॅव एनी सिग्निफिकंट रोल टू प्ले? हे तुमकां विचारता कारण खूब फावटी समटायम्स म्हणजे जरी आमकां खबर आसा तरी पण वी फॉल प्रे टू देम. पळय जो मेरेन तुका कांय प्रॉब्लम ना तो मेरेन तुज्यान कितेंय वापरपाक जाता. करेक्ट. पूण ते वापरून जर तुका कितें प्रॉब्लम सुरू जालो जाल्यार यू हॅव टू इमिजिएटली स्टॉप Stop it. अँड देन यू सीक द वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. करेक्ट. तुका कितें जाय तें सो मागीर बेसिकली हो जो प्रॉब्लेम आसा जनरली तो असो म्हणजे बाबा हाका अमकें तेल लायलें आनी केस येतले किंवा अमकें शॅम्पू लायले अशें सहसा जायना. सहसा जायना. इट इज ओके बाबा तांचे एक मार्केटिंग स्ट्रॅटजी म्हणून कारण तरेकवार हिरोईन येतात, हिरो येतात, ते सगळे वापरतात. कारण म्हणजे हांवें सुद्दां अशी खूब तेलां लायली पण खंयच्यान तेल येवं ना. म्हणजे मार्केट तांचो वाडलो आसतलो पण म्हाज्या केसांचें काय हें वाडूना. डॉक्टर आनी एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आतां विचारलो वीच इज व्हेरी आनी हो म्हजोय बी एक्सपिरियन्स आसा की आमकां हो निश्चितान प्रश्न विचारला फ्रॉम थिवी. दीज डेज फंगल इन्फेक्शन्स हॅव बिकम व्हेरी कॉमन. ताणें एक टिनिया अशें मेन्शन केलां म्हणजे म्हाका शी इज अ टीचर आसतलीशी आनी ते म्हणटा की अप्लाय आपूण वेन एवर आय एम युजींग मेडिसिन्स ऑन अप्लायंग सम गुड क्रीम्स ऑल्सो इट पासीस ऑफ परत विदीन शॉर्ट टायम विदीन अनदर 1 month इट रिअपियर्स. So what is the cause and how to treat this, how to manage? आणि त्यांनी इनफॅक्ट शी हॅज गिवन अ बिग लिस्ट ऑफ द मेडिसिन वीच वी कॉमन म्हणजे तातूंत मायकोनाझोल आसा, तातूंत मागीर तुमचे आमचे जे टॅबलेट्स घेतात त्यो आसात, लुलिकोनाझोल आसा, सगळ्यांचे ताणें एक लिस्टच धाडला आमकां. सो म्हाका दिसता डॉक्टर हांव आनी दीस इज युअर फेवरेट टॉपीक आनी ऑफ लेट जर हाचेर पळयल्यार खरेंच प्रमाण खूपच वाडलां. बरोबर. ते प्रॉब्लम कितें जाला फंगल इन्फेक्शन. आतां हांव 25 वर्सां फाटीं मेडिकल कॉलेजीन आशिल्लें तेन्ना आमी फंगल इन्फेक्शन कितें पळयतालीं म्हणजे एकूच पॅच आसतालो किंवा 2 पॅच आसताले किंवा तोंडार आसतालें किंवा म्हणजे बॉडीच्या खंयच्या एकाच भागार फंगल इन्फेक्शन आसतालें. पूण आतां हालीं म्हणजे ह्या फाटल्या 4-5 वर्सान फंगल इन्फेक्शन अशें वाडलां अशें म्हणजे पेशंट येतात तांकां तकली धरून पांय मेरेन सगळें आंगभर फंगल इन्फेक्शन आसता. आनी ते आसता म्हणजे कितें आमकां पयलीं शिकयतना एक रावंड पॅच म्हणजे फंगस म्हणून शिकयतालीं म्हण ताका रिंग वॉर्म म्हणटालीं. आतां रिंग वॉर्म बी तशें कांय ना, व्हडले पॅचीसाचे पॅचीस सगळें आंग भरून तांकां फंगल इन्फेक्शन आसता. आतां हें फंगल इन्फेक्शन इतलें वाडपाचें कारण म्हणजे एक पयलें वेदर चेंजीसूय खूब जाल्ले आसात, गरमी वाडिल्ली आसा, घामा लागून फंगल इन्फेक्शन वाडटा, बॅड हायजीन ताका लागून फंगल इन्फेक्शन वाडटा, इम्युनिटी मनशाची इम्युनिटी स्ट्रॉंग नासत जाल्यार त्या मनशांक फंगल इन्फेक्शन जावंक शकता आनी तांकां चड प्रमाणान जाता फंगल इन्फेक्शन. HIV पेशंट आसता तांकांय बी भरपूर फंगल इन्फेक्शन जाता, डायबिटीसाचे पेशंट आसतात तांकांय खूब खांचिनी म्हणजे छातयेपणां बायलांक खाक्यांनी, जांगांनी, गळ्यार. आनी सगळ्यांत मुख्य कारण म्हणजे कितें फंगल इन्फेक्शन जालें ताका ती खुजली म्हणटात. ती खुजली जाली की ती फार्मासीन वतात आनी ट्यूब मागून घेतात. बरोबर. आतां फार्मासिस्ट काय दोतोर न्ही, तो आपल्याक जाय तो ट्यूब काडून दिता आनी मोस्ट ऑफ द टायम ते पळय वखदां तांकां ओवर द कावंटर मेळटा तातूंत स्टिरॉयड आसता. करेक्ट. आनी हे स्टिरॉयड लावून 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 ते फंगस सगळें रेजिस्टन्स जावन गेलां आनी ते फंगल रेजिस्टन्सा लागून ते म्हणजे 4 पटीन 5 पटीन वाडलां. घरान एका फॅमिली मेंबराक फंगस जशें जालें की मागीर घरांतले सगळी फॅमिलीक तें फंगल इन्फेक्शन पसरता. म्हणजे येता आसतना फॅमिलीची फॅमिलूच येता ट्रिटमेंट घेवपाक, आवय भुरगो बापूय म्हणजे सगळींच बरोबर येतात ती ट्रिटमेंट घेवपाक. हे लेबरर क्लास आसात ते तांकां तर अशें फंगल इन्फेक्शन जाता कित्याक ते न्हातात आनी ते ओलेच कपडे घेवन रावतात आंगार. त्या कपड्यांनी चेंज. क्वेश्चन आयला तो घेऊया. बरें घेवया. हॅलो. हां. मॅडम म्हाका 35 years old, जोझफ म्हजें नांव, म्हापसाच्यान उलयतां. म्हणजे म्हाजें केस आतां पातळ कशी आसता आनी मोव कशी म्हणजे ताका कितें विटामीन टॅबलेट्स बी तशें कितें घेवचें पडलें? आयकूया ना मातसो मोठ्यान विचारता. म्हाजे केस झडटात. एज 35. केस झडटा. वय वय म्हणटकच कितें ताका विटामीन टॅबलेट्स बी तसले घेतल्यार जातले? कसली विटामीन घेवन पळयल्या जाता तुवें आनी जर तुगे कमी जायना जाल्यार मागीर तूं कोणी स्किनाचे तुजे लागीं कोण डॉक्टर आसा ताका वचून मेळ, तो तुका सारको डायग्नोज करतलो आनी सांगतलो कितें कारण आसा तें आनी त्या भशेन ट्रिटमेंट दितलो. आतां म्हापसान कोण आसा मॅडम?
तूं सोदून काड. म्हापसा आसा तर पणजे येता मेडिकल कॉलेजीनी येता आजिलोन वचूं शकता स्किन स्पेशल ऑलमोस्ट सगळ्याक आसात अवेलेबल सो यू कॅन ट्राय विच एवर यू फील कन्विनियंट किंवा कम्फर्टेबल आसा तांकां तुम्ही मेळूं शकता. डॉक्टर आमी उलयताले मॅनेजमेंट फंगल इन्फेक्शन. फंगल सो आतां फंगल इन्फेक्शन आमी डायग्नोज केलें काय ना पयलीं म्हणजे तांकां डिटेल सांगपा जाय की कशी काळजी घेवप ती कातीची. जर फक्त मलम बरोवन दिलें आनी गुळयो बरोवन दिल्यो आनी घे म्हणून सांगलें ते सारके हें करनात म्हणजे कॉम्प्लायन्स सारकें नासता तांचें. सो तांणी पयलीं म्हणजे वेवस्थीत न्हांवपा जाय. न्हाता आसतना साबण वेवस्थीत लावपा जाय आंगाक. न्हांवून जातकीर आंग सामकें सुकें पुसपा जाय आंगार उदक उरपा फावना. मागीर मलम जी दोतोर दिता तुमकां बरोवन तातूंत स्टिरॉयड आसपाक जायना. सो स्टिरॉयड आशिल्ली मलमां अजिबात फंगल इन्फेक्शनाक वापरनाकात. फंगल इन्फेक्शन खंय जालां थंय मलम लावपाचें आनी थोडे मलम मातशे भायल्या वटेनूय लावपा जाय कित्याक तें फंगल इन्फेक्शन फुडें फुडें चरत रावता म्हणून ताका चरतेंय बी म्हणटात. बरोबर. सो ते मलम सारकें वेवस्थीत लावपा जाय. दिसांतल्यान 2 वेळा लावपा जाय आनी मलम लावन जातकीर थोड्या वेळान डस्टिंग पावडर मेळटात ते पावडर मारचे. ताका लागून मॉइश्चर बॉडीचो कमी जाता. सुके कपडे वापरचे. सुके कपडे वापरून लूज वापरपा जाय. लूज कपडे आनी कॉटन जाता तितले कॉटन वापरपा जाय. बरोबर. आनी ज्यो गुळयो दितात आमी एंटी फंगल गुळयो दितात त्यो मातश्यो चड टेप घेवच्यो पडटा. जांकां पळय एक्सटेन्सीव जाल्लें आसता सामकें सिवियर जाल्लें आसता त्यो गुळयो आमी 6 ते 8 आठवडे मेरेन एक एकदां आमकां दिवच्यो पडटात त्यो गुळयो. पूण त्यो दोतोराच्या सल्ल्यानुसारूच घेवच्यो पडटात. बरोबर. आनी घरान फॅमिली मेंबर जर कोणाक आसत तांकांय ट्रिटमेंट दिवचें पडटा. मागीर तांची पांघरुणां तांचे तुवाले तांच्यो फोणयो ते सगळे वेगळे दवरूंक जाय. कोणाक बोटाच्या खांचीनी ताका आमी एथलीट फूट म्हणटात टिनिया पिडीस ताका एथलीट फूट म्हणटात ते कोणाक जाल्ले आसता तांणी ते बोटाच्या खांची मदलें उदक पुसूंक जाय आनी थंय पावडर मारूंक जाय. सदांच बूट सॉक्स घालचे पयलीं पावडर मारून सॉक्स घालून मागीर बूट घालपाचे. जांकां दिसभर बूट घालून काम करपाचें आसता तांकां. आनी एक मुख्य कारण फंगसाचें म्हणजे कोणाच्या घरांनी पळय एनिमल्स आसा कुत्री माजरां सो दे आर द कॅरियर्स फ्रॉम देम इट कम्स टू द ह्युमन. किंवा मातयेंतलें झूफिलीक म्हणटा ते फ्रॉम एनिमल्स. मागीर जमनींतल्यानूय फंगल इन्फेक्शन येवंक शकता. सो कोण कोण पळय ते एनिमल्सा कडेन काम करता तांणी मातशें कॅर घेवचें पडटा. आनी जर एनिमल्सा फंगल इन्फेक्शन जाल्लें आसत तांकांय ट्रीट करचें पडटा. नाजाल्यार तुवें ट्रिटमेंट घेतलो आनी परत फंगल इन्फेक्शन दुसऱ्याचे परत आयले जाल्यार फायदो ना. सायकल विल कंटिन्यू आनी इफ सारके ते डाग वचसर ट्रिटमेंट करूं जाय. ते मातशे लायट जाले म्हूण ट्रिटमेंट सोडत जाल्यार ते रिकरन्स जाता. सो ताका लागून ते परत परत येता कारण ते बाकीचे कारणां हें केली ना. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयला. हॅलो कट जालो. सो आनी कोणाक डायबिटीज आसा तांणी डायबिटीज कंट्रोलान दवरपा जाय. इम्युनिटी कमी आसा जाल्यार कितें विटामीन बी घेवन मनशाची इम्युनिटी वाडोवपा जाय. सो अशी खुबशीं कारणां. आहार बरो जाय. सो बेसिकली एक म्हणजे 2-3 टिप्स अशे इम्पॉर्टंट म्हणजे एक म्हणजे तुमचे कपडे लूज सैल आसपा जाय कॉटनचे बरे तातूंत घाम चड येवपा जायना किंवा कीप युअर स्कीन ड्राय म्हणजे बाबा हें दवरपाचें अशें घामान बी किंवा अशे वले जाल्ले कपडे वले कपडे अशे दवरपा जायना. सो हे सगळे जर टिप्स फॉलो केले जाल्यार इट कॅन बी कंट्रोल. बरोबर. आनी तुमी सांगता ते मागीर बरें दिसलें काय रोखडेच वखद घेवपाचें बंद करप ना. वेदर यू हॅव बीन प्रिस्क्रायब समजा तुमकां ओरल कितें मेडिसीन आसूं जावं तुमकां लावपाचें जें मलम आसा तें तुमी जशें डॉक्टरान सांगलां सामकें निवळटकीर सुद्दां आनी एक 2-3 आठवडे मलम आनी जे पळय आमी दिता पावडर बी ते 2-3 आठवडे आनी सुबेज चालू दवरपा जाय बरें जातकीर सुद्दां. डॉक्टर आमकां प्रश्न आला. हॅलो हॅलो हां विचारात. दोतोर म्हाका न्ही स्कीन एलर्जी कशी कितें आहा म्हणजे कितें आतां वतान भायर सरलो की वतान गेलो काय ना हातीर अशे पॅचीस कशे येता ब्लॅक रेड रॅशीस पयली येता आनी मागीर ते थोड्या वेळान मागीर ते काळशे जाता म्हणजे ताका खूब खाज येता. बरोबर. फोटोसेन्सिटिव्हिटी हे आतां तुका पळय कंडिशन जाता न्ही ताका पॉलिमॉर्फिक लायट इरप्शन अशें म्हणटात. सो कितें जाता थोडे मनशांक अल्ट्रा वायलेट लायट जी आमकां सना कडल्यान मेळटा किंवा आतां हे लॅपटॉप वापरतात टीव्ही किंवा कंप्युटर मोबायल ताजी सुद्दां तातूंत अल्ट्रा वायलेट लायट आसता. आनी जेन्ना तूं स्कुटर चलयता आसत जाल्यार वत डायरेक्ट तुज्या हाताचेर पडटा आनी ते वत थोड्या भागाचेर तुजी स्कीन सेन्सिटीव करता. ताका पॉलिमॉर्फिक लायट इरप्शन म्हणटात. सो तुवें सांगलां न्ही वतान वतकीर चड जाता म्हणून. सो हाका ट्रिटमेंट म्हणटा ते तुवें वतान वचपा जायना. वतान वचप ना शक्य ना न्ही. सो तुवें कितें तरी प्रोटेक्टीव मेजर्स वापरपा जाय. सो पयलें म्हणजे यू कॅन यूज अ सनस्क्रीन म्हणजे सनब्लॉक
एनी सनब्लॉक ताका सन प्रोटेक्शन फॅक्टर म्हण आसता ताका SPF म्हणटात. सो एनी सनस्क्रीन विथ SPF अबाव 26 कॅन बी युज्ड. आनी ते तुवें वतान वचच्या एटलिस्ट 10 ते 15 मिनटां पयलीं लावून वचपाचें. सो ते लायले की अल्ट्रावायलेट रेजाचे तुज्या स्किनाचेर परिणाम जावपाचे कमी जातले. डॉक्टर मातसो इंटरप्ट करता, क्वेश्चन आयला तो घेऊया. बरें. हॅलो. हॅलो. हां, गुड इवनिंग डॉक्टर. गुड इवनिंग. डॉक्टर म्हाका परायसिसा प्रॉब्लेम आहा. 20 वर्सां जालीं. अच्छा. ओके, हांवें जायत ऑइंटमेंट लायलें. हॅलोडर्म, पॉलिप्लिप म्हणटाय ते, आनी मागी लोबॅटेस. ओके. कांय जायना, उपाय जायना. वयता येता. बरें सांगता. हें पयलीं कंप्लीट कर. हे घ्या तुम्ही, म्हाका तुम्ही एड्रेस करू शकता तुमच्या रिस्क कन्व्हिनियंट. सो एक तर सनस्क्रीन लावपाचें आनी नाजाल्यार लांब हाताचे कपडे आनी ग्लोव्ज. सो ते घालून तुवें भायर वचपाचें. आनी चड प्रमाणान जाल्लें आसत जाल्यार दोतोरा कडेन वच. ते पळय तुका पॅचीस पडल्यात तांबडे आनी काळे, ताजेर तुका दोतोर ट्रिटमेंट दितलो. पूण तुजें मेन कारण म्हणजे मेन ट्रिटमेंट म्हणटा ते अवॉयड सन एक्सपोजर. ओके. आतां कमिंग टू सोरायसीस. Psoriasis is a genetic problem. It's an autoimmune disease in a genetically predisposed person. Psoriasis सगळ्यांक जावचें ना. जेनेटिकली कोणाक टेंडन्सी आसा पळय सोरायसीस जावपाची तांकां सोरायसीस जाता. सोरायसीस इज अ ऑटोइम्यून कंडिशन. सो सोरायसिसान कितें जाता, आमच्या कातीचेर थर आसता, लेयर्स आसता. ते सोरायसिसान हे लेयर्स आसा पळय ते वीक जाता आनी ते लेयर्स खूब अशे फास्ट अशे वयर येवपाक लागता. आनी ते खूब वयर आयिल्ल्यान एक्सफोलिएशन जाता. सो ते लेयर वचून त्या खंयच्या पळय पार्टाचेर सोरायसीस जाला ताज्यो काती वचपाक लागतात, स्केलिंग जाता. हें चडशें कोपरांचेर, दोपरांचेर, हाताचेर, तकलेर, फाटीर, दीज आर द एरियाज. सर्फेसीसाचेर ते सोरायसीस जाता. आतां सोरायसीस एकदां जालें की सिन्स इट इज ऑटोइम्यून इट हॅज टू बी ट्रिटेड फॉर अ लॉंगर पिरियड. बरोबर. पयलीं आमी जर कमी प्रमाणान पॅचीस आसत जाल्यार आमी फक्त मलमां दिवन ते कमी करतात. पूण जर ते चड प्रमाणान आसत जाल्यार आमकां ओरल मेडिसिन्स दिवचे पडटा. सो एकदां आमकां ओरल ते इम्युनोसप्रेसंट्स आसता ते दिवचे पडटा. एकदां सोरायसिसान जॉयंट्स इनवॉल्व जाता, जॉयंट पेन्स जाता. सो तेन्ना आमकां ते मिथोट्रेक्सेट म्हणून ते ड्रग आसता. सो ते पेशंटाक पयलीं सगळें इन्वेस्टिगेट करचें पडटा वेदर दॅट पेशंट इज सुटेबल फॉर ट्रिटमेंट. तें पळोवनूच आमकां तो ड्रग घालपाक मेळटा. आनी सोरायसीस एग्रिवेट जावपाची कारणां म्हणजे आल्कोहॉल. गोंयान खूब जाणां आल्कोहॉल खूब घेतात आनी सोरायसीस पेशंट आल्कोहॉल म्हणजे आमकां येतात पळय तांकां ते आल्कोहॉल पयलीं बंद करपाक जाय. भितर कितें इन्फेक्शन आसत, दांताचें इन्फेक्शन, मुताचें इन्फेक्शन किंवा आनी कसलें पोटाचें इन्फेक्शन जाल्यारूय सोरायसीस वाडूंक शकता. स्ट्रेसान सोरायसीस वाडटा. स्ट्रेस आसत जाल्यार सोरायसीस वाडटा. मागीर डायबिटीज डायबिटीज आशिल्ल्या लोकांचे सोरायसीस एकदां वाडूंक शकता. सो अशे खुबशे आनी ट्रॉमा म्हणजे इंजुरी, फ्रिक्शन इंजुरी किंवा खंय प्रेशर पडटा हाताचेर. सो ही खुबशीं कारणां आसात जाका लागून सोरायसीस वाडटा. सो ही कारणां आमकां कंट्रोल करची पडटात. सो डॉक्टर आमकां एक क्वेश्चन आयला फेसबुकावयल्यान तेंच्यांनी आमकां कम्युनिकेट केला फ्रॉम मॅडम फर्नांडीस. वॉट्स द बेस्ट शॅम्पू टू बी यूज फॉर द कर्ली हेअर? हो तांचो प्रश्न. Best shampoo for curly hair, whichever is suitable. Correct. Any normal shampoo can be used. अशे कर्ली हेअर, स्ट्रेट हेअर म्हणून आतां ते तरेतरेचे शॅम्पू आयल्या. पूण एनी नॉर्मल रेग्युलर शॅम्पू कॅन बी युज्ड बाय एनीबडी. बरोबर. सो हाचे खातीर वेगळो सॉफिस्टिकेटेड इनफॅक्ट आय थिंक एज यू हॅव रायटली सेड नॉर्मल जो एक्सेप्टेबल टू द बॉडी आसा तुमकां सूट जाता तो तुमी खंयचो वापरू शकता. सूट जाता तो खंयचोय शॅम्पू वापरूं जाता. हायटेक आनी असो कॉम्प्लिकेटेड इश्यू केला आनी चड केमिकल आशिल्ले शॅम्पू वापरत जाल्यार मागीर हेअर चड डॅमेज जावंक शकता. सो एनी मायल्ड नॉर्मल रेग्युलर शॅम्पू कॅन बी युज्ड बाय एनीबडी. बरोबर. महेश मॅडम, डॉक्टर आमकां बरेचशे प्रश्न येत आसात आनी तुमचे एक्सप्लेनेशन आसात सामकें एकदम इंट्रस्टिंग आसा. तातूंत बरीचशे लोकां पर्यंत म्हायती पावतली आनी जे आतांचे सद्याचे दुयेंस आसा तांकां ताचे विशीं बरोचसो अवेरनेस येतलो. आनी हीच कार्यावळ सुरू दवरता एक ल्हानसो विसव घेवन परतून सुरू करूया. हॅलो, हाय, हांव दोतोर बन्सी खंवटे, भुरग्यांचो हाडाचो सर्जन, पिडियाट्रीक ऑर्थोपेडीक सर्जन. सद्या हांव हॉस्पिसियो मडगांव हांगा काम करतां. हांव येता त्या बुधवारा सांजेच्या 6 ते 7 वरांचेर प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर ह्या कार्यक्रमांत येतलो. तुमकां कितेंय भुरग्यांच्या हाडाचे विशयी उलोवपाक जाय
किंवा तांचे चलपाचें वयर सकयल कितें जाता किंवा व्यंग आसा हाजेर कितें तुमकां विचारपाक जाय जाल्यार तुमी म्हाका फोन करून विचारपाक शकता, ताचेर हांव तुमकां जाप दितलो. आमचो फोन नंबर जावन आसा 24904444 किंवा 24904445. हॅलो दोतोर कार्यावळीचो हो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ. म्हजे बरोबर आसात आमचे एक्सपर्ट आसात डॉक्टर अनुपमा कुडचडकर, गोंयच्यो नामनेच्यो कातीच्यो तज्ञ दोतोर. काती विशीं जे तुमचे समस्या आसात, जे तुमचे प्रश्न आसात ते तुमच्यानी आमकां फोन करून विचारूं येता. 24904444 आनी 24904445 हे नंबर आसा. फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. दुसरी एक मेथड आसा, तुमच्यानी आमकां कम्युनिकेट करूं येता. युट्यूबाचेर ही कार्यावळ लायव्ह चालू आसा, फेसबुकाचेरूय तुमचे लायव्ह पळयतात, तुमच्या थंयच्यान आमकां प्रश्न विचारूं येतात. सो विच एवर मोड यू फील कन्विनियंट यू कॅन आस्क द क्वेश्चन. प्रश्न खंयच्याय भाशेन म्हणजे कोंकणी, मराठी, इंग्लीश ह्या भाशेन विचारूं शकता. डॉक्टर एक आमकां एक प्रश्न आयलो, तो प्रश्न मातसो हांव ड्रॅग करता. ताणें म्हटलें की आपल्याक वताक गेल्या उपरांत आंगाचेर रॅशीस जाता, म्हणजे जाका तुमी सांगलें की पॉलिमॉर्फिक लायट इरप्शन किंवा जाका सादे भाशेन वता विशयाचेर एक हायपर सेन्सिटिव्ह. अशें आमकां खुबशे फावटी केन्ना जाता की आमी ताका सादे भाशेन पिताम म्हणटात, की आमी कितें खालें, शिणाण्यो खाल्यो, खुबे खाले, आनी कितें खालें, चिकन खालें किंवा आनी खंय तरी भायर खालें, किंवा इवन चेंज इन एनवायरमेंट ऑल्सो समटायम्स कितें. तर बेसिकली पिताम म्हणजे कितें आनी हें कित्या खातीर, कारण ज्या लोकांक हें आसता तांकां खुबशे फावटी ते इट डजंट गेट रीड ऑफ. मे बी फॉर अ पर्टिक्युलर टायम बींग ते वता खरें, पण रोखडेंच परत येता. आनी हो प्रश्न तुमकां स्पेसिफिकली विचारपाचो कारण म्हणजे मिसेस प्रितम नायर हिणी हो क्वेश्चन आमकां वास्कोच्यान विचारला रिलेटेड टू. हांवें मातसो तुमकां मॉडिफाय करून समज एक्सटेंड करून विचारला. आता पिताम म्हणजे बॉडी हायपर सेन्सिटिव्हिटी. हय. आता खूब जाणां पेशंट पिताम जावन येतात क्लिनिकेन. सो हांव तांकां सांगता की तुका सुंगटाची एलर्जी आसूंक येता किंवा भिकणाची, पोपाय, भेणे, वांयगे, कळ्ळें. सो खंयच्याय फुडाची एलर्जी, अंड्याची एलर्जी जाता थोड्यांक, मशरुमाची एलर्जी जाता, चीज इज व्हेरी कॉमन एलर्जी जाता ते. सो मागीर ती म्हाका रोखडीच विचारतात, आतां इतले तेंप आमी चीज खातालीं, ल्हानपणांतल्यान आमी सुंगटां खातालीं, आतांच कशें जालें. करेक्ट. सो हें जावपाचें कारण म्हणजे कितें, आमी ल्हानपणांतल्यान सगळें खातात, आमची बॉडी टॉलरेट करता, आमची बॉडी सगळें पचयता, ताका पचन शक्ती म्हणटात. सो सगळें पचयता, बॉडी सगळें हें करून डायजेस्ट करून सगळें भायर उडयता. पूण एक एकदां अशें जाता की आमी तें खातात आनी आमची बॉडी तें पचयना, आनी तें जी गोश्ट आसा ताका एलर्जन म्हणटात. तो एलर्जन वता आनी तो एलर्जन बॉडी सेन्सिटायज करता आनी दॅट डेवलप्स हायपर सेन्सिटिव्हिटी. सो IgE म्हणून इम्युनोग्लोबुलीन आसता, सो दॅट बिकम्स हायपर सेन्सिटिव्ह आनी ताका लागून कितें जाता, सडनली वाजो डायलेटेशन जाता, ब्लड वेसल्स आसा ती डायलेटेड जातात, कितलेशे केमिकल्स रिलीज जाता, हिस्टामीन, आमी ते एंटी हिस्टामीन बी मागीर गुळयो दिता ते कमी करपाक. सो ते हिस्टामीन जेन्ना रिलीज जाले की सगळें आंग भर खास सुट्टा आनी व्हडली व्हडली दादडां येता. कांय जाणांक एकाच पार्टार येता, कांय जाणांक फूल आंग भरूय येता. सो हाका पिताम म्हणटात. पिताम म्हणजे जेन्ना आमी जे कितें खातात किंवा आमी वास घेतात, परफ्युमाची जाता एलर्जी थोड्यांक ते स्प्रेची जाता, जोल्ल्यांक आनी हांकां स्प्रे मारतात ताजी एलर्जी जाता, उजवातीची जाता, वासाची जाता. सो तें जशें तांचे बॉडीन गेलें की ती हायपर सेन्सिटिव्ह जाता. हायपर सेन्सिटिव्ह जाली की ते हिस्टामीन रिलीज जाता, ताका लागून पिताम येता. आतां हें जर जावपाक जायना जाल्यार तो एलर्जन आमच्या बॉडीन वचपाक जायना. आनी हे केन्नाय कोणाकूय जावंक शकता. आमचो प्रोफेसर पयलीं आमकां सदांच सांगतालो की एनीथिंग अंडर द सन इन्क्लुडिंग द सन बाय इटसेल्फ कॅन गिव रायज टू हायपर सेन्सिटिव्ह रिएक्शन. एक्झॅक्टली, करेक्ट. सो किद्याची एलर्जी जावंक शकता, वताची जावंक शकता, झाडांची जावंक शकता, एनिमल्साची जावंक शकता, सिंथेटीक कपड्यांची जावंक शकता, कॉस्मेटिकाची जावंक शकता, लायनर लावन येता आनी दोळे सुजोवन येता. आनी जेन्ना एलर्जी पळय सामकी सिवियर जाता ताका एंजिओइडिमा म्हणटात. सो ह्या एंजिओइडिमाचो एक भंय कितें आसता, एक एकदां ती हातून जाता, लॅरिंग्सान जाता. सो लॅरिंग्सान जर ती जायत जाल्यार तुजो ताळो चोक जावंक शकता. सो अशा टायमार इमिजिएटली हॉस्पिटलान वचूंक जाय आनी अशा टायमार आमकां तांकां इंजेक्शनां दिवन, आविल इंजेक्शन किंवा स्टिरॉयड इंजेक्शन ते दिवन तांचो तो इडिमा कमी करचो पडटा. सो जेन्ना एलर्जी सामकी चड प्रमाणान जाता तेन्ना तुमी डायरेक्ट हॉस्पिटलांनी वचपाचें, दोतोराच्या क्लिनिकांनी वचपाचें ना. कित्याक ते कितें एक एकदां BP लो जाता, सिवियर एलर्जी जाता तेन्ना BP लो जाता, शिको येतात, दोळे तांबडे जातात. सो अशे तरेतरेच्यो वेगवेगळ्यो प्रकारच्यो एलर्जी आसतात. सो सिवियर जाता ती अर्टिकेरिया एंजिओइडिमा
आनी मायल्ड आतां थोड्यांक एलर्जी जाता मेटलाची जाता सो ती लोकल एलर्जी ताका कॉन्टॅक्ट एलर्जीक डर्मेटायटीस म्हणटा थोड्यांक चप्पलाची जाता एलर्जी रब्बराचे चप्पल किंवा थोड्यांक प्लास्टीकचे चप्पल ताजी एलर्जी जाता थोड्यांक बेल्टाची जाता एलर्जी मेटल घडयाळीची जाता किंवा ते आर्टिफिशियल ज्वेलरीची जाता मेकअपाची जाता खूब जाणांक हेअर डायाची एलर्जी जाता डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा तो मागीर घेता सो ताचे पयलीं एक प्रश्न आयला तो घेवया बरोबर हॅलो 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 हां विचारात हॅलो हां विचार प्रश्न विचार हां म्हाका हें विचारपाक जाय डॉक्टरान की सपोज पिंपल्स येता न्ही तोंडाक तेव्हा आमचे लॅक्टोकॅलामाइन आसता पळय ते लायल्यार जाता काय पिंपल्सांक लॅक्टोकॅलामाइन लायल्यार जाता लॅक्टोकॅलामाइन इज जस्ट सुदींग तातूंत तुका मातशें थंडाय मेळटली पूण पिंपल ट्रीट करपाक पिंपलाची स्पेसिफीक मेडिसिन्स आसता ती लायतकीर चड प्रमाणात आसत जाल्यार स्पेसिफीक ट्रिटमेंट घेवची पडटा एक दोन येता जाल्यार ती लॅक्टोकॅलामाइन लायले म्हणून हरकत ना ती सबसायड जाता पूण अशी खूब जर पिंपल्स आयली आनी तातूंत पुलेणां बी भरिल्ली आसत जाल्यार मात दोतोरा कडेन वचून प्रॉपर ट्रिटमेंट घेवपा जाय एक दोन पिंपल ती नॉर्मली पिरियडाच्या टायमार सगल्यांक चलयांक येता बायलांक येता सो ती येतात आनी तूं जर किस्मायली ना किंवा फोडली ना जाल्यार ती येतात आनी वतातूय बी सो थंय लॅक्टोकॅलामाइन लायले म्हणून हरकत ना सो बेसिकली ह्या कितें परत परत हात लावप दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी डॉक्टर आमकां हांव तुमकां सांगलो एक प्रश्न आमकां रिलेटेड आसा नारायण कोलवाळकर हाणें प्रश्न धाडला आमकां ताणें विचारला की आपल्याक जेन्ना पयलीं कांय त्रास नाशिल्लो ही इज 56 years old आनी आपूण बार्बरा कडेन वचून ते हेअर डाय घालतालो पूण ऑफ लेट ताका जेन्ना जेन्ना वता तेन्ना ताका ते हेअर डायचे ते एलर्जी जाल्या आनी इट इज व्हेरी म्हणजे ताका खूब ती सिवियर प्रॉब्लेम येता सो हाव ही कॅन टॅकल वीथ म्हणजे ताकाय बी म्हाका दिसता ताका बरो रस आसा की ते हेअर डायींग ताका बंद करपाचें ना सी हेअर डायान भितर कॅमिकल्स असतात तातूंत अमोनिया आसता आनी पीपीडी म्हणून एक डाय आसता सो ह्या डायाची आनी त्या अमोनियाची खूब जाणांक रिएक्शन जाता किंवा कोण कोणाक ते ब्लॅक डाय आसता पळय ताजें रिएक्शन जाता आतां पयलीं जायनाशिल्लें म्हणजे हांवें आतां सांगलां त्या प्रमाणे जो मेरेन बॉडी सगळें टॉलरेट करता तो मेरेन कांय जायना सो आतां ताजी स्कीन तो हेअर डाय टॉलरेट करना हाका लागून ताणें तो हेअर डाय करपाचें आतां ताणें बंद करपा जाय आतां ते नवे विदाउट पीपीडी विदाउट अमोनिया हेअर डाय आयल्यात अवेलेबल आसात मेडिकलूय हेअर डाय अवेलेबल आसात सो ते ताणें टेस्ट करून ट्राय करपा जाता टेस्ट करून ना जाल्यार मेथी प्लेन ही ना आमची जी आसा मेथी झाडाची मेथी ती ताणें वांटूनय घालपा जाता किंवा मेथीचो प्लेन पावडर मेळटा ऑरेंज पावडर नॉट वीथ ब्लॅक मेहंदी काळो डाय आशिल्ली मेहंदी प्लेन मेहंदी घाल्यार सामकें बेस्ट कळ्ळें सो ताणें क्युरियोसिटी म्हणजे ताका मागीर कलर कसलो येतलो डॉक्टर ताका मातसो ऑरेंज येतलो सो आनी ऑप्शन ना जाल्यार ही कॅन टेस्ट वीथ दीज नॉन पीपीडी नॉन अमोनिया हेअर डायज आफ्टर टेस्टिंग इफ देर इज नो रिएक्शन ही कॅन यूज दॅट करेक्ट म्हणजे म्हाका दिसता डॉक्टर हातून एक म्हत्वाचो टेक होम मॅसेज आसा जर तुमकां अशें कितें यूज करपाचें आसा बेस्ट म्हणजे स्कीन स्पेशलिस्ट वचून तुमचो तो डाय टेस्ट करून घेयात वेदर इट इज एक्सेप्टेबल टू युअर बॉडी हे कारण दॅट म्हणजे जो सलूनान वता ही मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू डू दॅट टेस्टिंग आय एम जस्ट सेईंग दॅट जर तो करू शकता जाल्यार वेल अँड गुड पण जर तुम्ही करू शकना तुम्ही डॉक्टरा कडेन वचून चॅक करून घ्या कारण एकदा ते एग्रेवेटेड रिएक्शन आयलें जाल्यार इट विल प्रॉब्लेम जाता तुम्ही आनीक सांगलें की डॉक्टर आतां हे जे तरेचे डाय आसा तातूंत सुद्दां तुमी एकदम अशें हो करता म्हणून आपूण वता की तो आनी केल्या म्हणून अशें थोडे कितें आपूण एक्सेप्ट करपा जाय आतां जशें तुमी सांगलें की इनफॅक्ट दॅर इज अ फॅशन ऑफ मेकिंग द हेअर कलरफूल म्हणजे आतां ना तांच्या आमी सुखी म्हणून येता पण तांकां धवे आसा किंवा कळते सुद्दां म्हणजे ताका अमकें हें आनी कितें कितें तरेकवार आमी रंग पळयता म्हणजे कोंब्या भशेन प्रत्येकाक सुंदर दिसचें दिसता न्ही सो प्रत्येकाचें विश वेगळें आसता बरोबर सो हें सगळें करतना मोस्ट इम्पॉर्टंट जो फॅक्टर आसा तो म्हणजे की तुमी तो डाय टेस्ट करून करा किंवा ऑल्टरनेटिव्ह वापरपा जाता हय डॉक्टर आनी एक प्रश्न आसा की मिसेस रंजना देशपांडे हिणें प्रश्न विचारला की आपल्या भुरग्याक हू इज 8 years old ताका एक्झिमा आसा म्हणून आनी हो किऱ्या खातीर जाता आनी परत तांचो प्रश्न असो आसा की वेन आय टेक द ट्रिटमेंट ही इज बेटर फॉर फ्यू डेज अगेन आफ्टर म्हणजे परत रिकरन्स आसता ताचो आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट म्हणजे ताका स्कुलान वतना मातसो प्रॉब्लेम येता बाकीच्या भुरग्यां बरोबर मिक्स जाता तो मातसो इज ग्रॅज्युअली म्हणजे ताका एक फिलींग येता की आपल्याक एक कॉम्प्लेक्स ताच्या मनान निर्माण जाता सो शी इज वरीड अबाउट द चायल्ड रंजनाबाई प्रश्नाची जावपाक जर एक्झिमा हो आसा पळय एक भुरग्यांक जावपाचो एक स्पेसिफीक मॅडम डिस्टर्ब करू एक प्रश्न आला तो घेऊया कारण लाईन डिस्कनेक्ट जाऊ शकता हॅलो हॅलो दोतोर हां विचारात
तर म्हाका एक क्वेश्चन आसलो की मदीं एक रिसर्च जाल्लो पळय की हार्वर्ड युनिवर्सिटी आसली पळय तेच्या प्रोफेसरान कोकोनट ऑयलाक प्युअर पॉयझन म्हटलेले. सो इज इट ट्रू दॅट इट इज अ प्युअर पॉयझन? आता हो प्रश्न आमच्या आता गोंयान कोकोनट ऑयल कितली वर्सां वापरतात. बरोबर. सो एज फार एज दॅट आय डोंट थिंक म्हणजे हांव आतां हातून मातशें कितें आसा म्हणजे कितें आसा हाचेर इतके कॉन्ट्रोवर्शियल स्टडी जाता म्हणजे कांय लोकांक ते सांगतात इफ आय एम नॉट मिस्टेकन दॅट इज समथींग It's not a poison. इट इज नॉट अ पॉयझन. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन लिनोइक एसिड का कितें तरी एक भाग आसता. आय मे बी रॉंग ऑल्सो. पण ते से इट इज व्हेरी क्लोज टू द मदर्स मिल्क. इट इज गुड फॉर हेल्थ. सो हाच्यो ज्यो स्टडीज आसा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टडीज आसा. सो वी आर नॉट द एक्सपर्ट दॅट विल माय टेक होम मेसेज. सो तरी पण तुम्ही आमकां बरीचशी माहिती दिली खातीर वी थँक्यू. कारण त्या निमतान आमकां अशें कितें तरी कळ्ळें की बाबा अशे प्रकारचे लोक स्टडी करतात. स्टडी करचे पडटले. आणि मे बी तांच्या कंट्रीन तांच्या कोकोनट कारण आमचे कडेन जर पळयता जाल्यार आमच्या कोळंगूटच्या नाल्लांची व्हॅल्यू वेगळी आसता, बाणावलीच्या नाल्लांची वेगळी आसता आणि जे म्हणजे केरळाचे नाल्ल येतात तांचे वेगळे आसता इवन फॉर अवर डेली कन्झम्पशन. सो प्रत्येक नाल्लाचो कॅरेक्टर ताचे जे कंपोजिशन हाचे सुद्धा फरक आसूं शकता. सो वॉट कितली वर्सांच्या वर्सां आता गोंयान कोकोनट आणि इनफॅक्ट ते म्हणटा की तेच एक्सेप्टेबल फॉर द गोवन पॉप्युलेशन. बरोबर. डॉक्टर आमी उलयताले हाचे विशीं ते एक्झिमा विशीं. एक्झिमा तर ल्हान भुरग्याचे एक स्पेसिफीक एक्झिमा आसा. ल्हान भुरग्यांकूच जाता तो. ताका जाणट्याकूय जाता व्हेरी रेअर. पूण एटोपीक एक्झिमा, एटोपीक डर्मेटायटीस, एटोपीक एक्झिमा म्हणून हो ल्हान भुरग्यांक जाता एक्झिमा. आनी दीस एक्झिमा कॅन स्टार्ट एट द एज ऑफ 3 months. अच्छा. सो जेन्ना भुरगें जाता पयले 2 म्हयने कांयच नासता. पूण मागीर 3ऱ्या म्हयन्याच्यान भुरग्याचे गाल तांबडेच जावपाक लागता, गळ्याक रॅश येवपाक लागता, फाटीर रॅश येवपाक लागता, हातार रॅश येवपाक लागता. अशें करून तो एक्झिमा सुरू जाता. सो 3 वर्साच्यान तो एक्झिमा सुरू जावपाक शकता. कांय जाणांक 7 म्हयन्याचेर जाता, कांय जाणांक वर्सा उपरांत जाता, खंयच्याय टायमार जाता. पूण मिनिमम एज टू गेट दीस एटोपीक एक्झिमा इज 3 months. अच्छा. मागीर तो जालो की त्या भुरग्याक खूब काळजी घेवची पडटा. हो एक्झिमा जावपाचें मेन कारण म्हणजे कितें तांची स्किनाचें बॅरियर फंक्शन आसता पळय तें मातशें कमी आसता, वीक आसता. सो तांकां कितें लायता आमी पिटी लायता, तांकां तेल लायता, मागीर कोण साय लायता, कोण हळद लायता, कोण आंबे हळद लायता. सो तें जशें घासलें न्ही स्किनार मागीर तो एक्झिमा वाडूंक लागता. अच्छा. सो ज्या भुरग्याक हो एटोपीक एक्झिमा जावपाची टेंडन्सी आसा तांणी ह्या भुरग्यांक सामकें कमी प्रमाणान एक्चुली वापरूंकूच जायना असले कांय गोश्टी. तांच्या खातीर स्पेशल क्लेन्झिंग लोशन्स मेळटा किंवा सिंपल सोप्स मेळटा विदाउट एसीड आनी आल्कली. सो ते सोप वापरूं येता. आतां 8 वर्सांचे मागीर कितें जाता भुरगें एक्सपोज जाता न्ही. मागीर ते दिमकुऱ्यांनी वचपाक लागता, मागीर ते चलत भोंवपाक लागता खेळणी. सो प्लास्टीक, वुलन क्लोथ्स, डस्ट, रबर. सो हाका लागून ते एक्झिमा एग्रिवेट जाता. सो मॉइश्चरायझर कमी आसता स्किनान, मॉइश्चर कमी आसता. सो असल्या भुरग्यांक न्ही कंटिन्युअस 2-3 दिसांतल्यान 3-4 तरी मॉइश्चरायझर लावपा जाय. तांकांय बी जाता तितले कॉटन कपडे वापरपा जाय, लूज कपडे वापरपा जाय. आनी ते कितें जाता ल्हान भुरगीं म्हणजे निवळ 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 जाता तितले निवळ दवरपाक सोदतात. ताका लागून ती कितें कितें डेटॉल आनी सेव्हलॉन तांच्या कपड्यांनी घालून ते सामके चड निवळ करतात. तें करपाचें मातशें कमी करूं जाय. कित्याक हे डेटॉल सेव्हलॉन जर कपड्यांनी जर उरत जाल्यार ताजें रिएक्शन भुरग्याच्या खातीर जावंक शकता. अच्छा. ते वापरले म्हूण कांय ना पूण असल्या भुरग्यांक एटोपीक भुरग्यांक असले कॅमिकल जाता तितली कमी वापरची. साबण सामकें नॉर्मल सिंपल सोप लावपाचें किंवा क्लिन्सिंग लोशन वापरपाची. आनी ती मसाज करतात पळय बाई येता मसाज बाई तिका मातशें सांगपाचें की जेंटल लाय म्हणून, वयले वयर लाय म्हणून. आनी एक्झिमा तो चडसो कोपरांनी हातून कोपराच्या वयर हांगा क्युबायटल फोसा म्हणटा तातून जाता किंवा दोपराच्या फाटल्यान जाता. कांय जाणांक थायजाच्या फाटल्यान जाता, हातार जाता. सो थंय कंटिन्युअस मॉइश्चरायझर लावपाचो आनी कात ती सामकी सॉफ्ट दवरपाची. आनी सिवियर जाल्लो आसता तेन्ना आमी स्टिरॉयड क्रीम दितात. ती स्टिरॉयड क्रीम चड तेंप वापरूंक जायना, ताजेंय बी लिमिटेशन आसता. सो जेन्ना एग्रिवेट जाता तेन्ना स्टिरॉयड वापरपाचो आनी तो एक्झिमा कमी जाता. कमी जालो की मॉइश्चरायझर लावन तो सप्रेस करून दवरपाचो. मुमेंट स्कीन ड्राय जाली की ते भुरगें खाजोवपाक लागता आनी खाजोवन खाजोवन मागीर ताका स्कीन ओपन जाता आनी मागीर इरिटेशन जाता. सो दिस इज लायक म्हणजे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस म्हणजे जसं एक विसियस सर्कल जर त्या ते ल्हान भुरग्यांक ती मिटन्स घालून दवरतात ते कॉटन हे ती खाजोवंक जायना म्हणून. अच्छा. सो हे करत जाल्यार ताचे ते कंट्रोलान येऊ शकता. हय. आनी मागीर एज वाडटा तसो तो हळू कमी जाता. बरोबर. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला ताणें आमकां युट्यूबा वयल्यान विचारला की सुरेश पालकर हांचो प्रश्न आसा की
विटिलिगो किंवा जेका ते धवे दाग पडटात ते कित्या खातीर पडटात आनी तांकां अशें डेफिनेट लायन ऑफ ट्रिटमेंट काय ना काय कितें कारण हो तुमचो क्वेश्चन कारण आपल्या एका फ्रेंडाक आसा आनी ते बरें जायना द पर्सन हॅज ट्रायड वेरियस डॉक्टर्स आनी डिफरंट टायप्स ऑफ रेमेडीज सो तांचो एक हें आसा स्टेटमेंट आसा. आता विटिलिगो इज ऑल्सो एन ऑटोइम्यून डिसीज. बरोबर. आता आमचे प्रत्येकाचो रंग वेगळो, प्रत्येक मनशाचो रंग पळय जाल्यार वेगवेगळो आसता आनी हो रंग इट डिपेंड्स ऑन द मेलानीन इन द स्कीन आनी मेलानीन इज अ कलर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स कॉल्ड मेलानोसाइट्स. मेलानोसाइट्स म्हणून आमच्या कातीन सेल्स असतात त्यो आमकां कलर दितात आनी त्या कलराच्या प्रमाणे प्रत्येकाचो कलर डिसायड जाता. आता विटिलिगो हे कंडिशन आसा पळय इट्स अ ऑटोइम्यून डिसीज इन वीच दीज मेलानोसाइट्स आर डॅमेज्ड. सो आपली ओन बॉडी आपल्योच मेलानोसाइट्स डॅमेज करता ताका लागून तो कलर येवपाचो बंद जाता. सो ज्या पार्टाचो जो कलर बंद जाला तो पार्ट वायट जाता ताका विटिलिगो म्हणटात. इट कॅन हॅपन ऑन लिप्स, इट कॅन हॅपन ऑन फेस, खंयी जावंक शकता. आतां हे जावपाची कोणाक पळय टेंडन्सी आसा खंय मार लागता समज कितें एक्सिडेंट जालो झरकटलो थंय स्कीन वता स्कीन वतगीर ते पार्ट तो डॅमेज जाता. पार्ट डॅमेज जालो की मेलानोसाइट्स डॅमेज जातात आनी तो पार्ट वायट जाता. सो दीस इज वन पोस्ट ट्रॉमॅटीक विटिलिगो म्हणटात ताका आनी जो ऑटोमॅटीक स्टार्ट जाता विदाउट एनी रिजन दॅट इज ऑटोइम्यून विटिलिगो प्रायमरी. आनी ऑल्सो कितें डेफिशियन्सी आसत जाल्यार झिंक डेफिशियन्सी किंवा इवन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशियन्सी आयर्न डेफिशियन्सी तातूंय विटिलिगो जावंक शकता. थायरॉयड डिसीजीस कोणाक ऑटोइम्यून थायरॉयड डिसीज आसा पळय दे आर ऑल्सो प्रोन फॉर विटिलिगो. इवन सम डायबिटिक्स आर प्रोन फॉर विटिलिगो. सो देर आर मेनी कंडिशन्स वीच आर असोसिएटेड विथ विटिलिगो. सो हाचे मॅनेजमेंट जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आतां मॅनेजमेंट पार्ट ऑफ द कॉज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रायमरी काय सेकंडरी. सो सेकंडरी आसून जर सेकंडरी म्हणजे ड्यू टू समथींग एल्स आतां जळटात थोडी पूण थंय तुका काय करपाक मेळना. पूण आतां ते मेलानीन ट्रान्सप्लांट बी आतां ते खूब मेलानोसाइट ट्रान्सफर मेलानोसाइट कल्चर सो अशी ते डिफरंट आतां नवी नवी टेक्नॉलॉजी एडवान्सीस आयल्यात जंय पेशंटाच्यो मेलानोसाइट दुसऱ्या पार्टा कडल्यो काडटात आनी ते सेपरेट करतात आनी खंय पळय कलर गेला थंय ते डिपॉझिट करतात म्हणजे इंजेक्ट करतात थंय. आनी प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा म्हणून तेय नवे एक थेरपी आयल्या. सो थंय ते प्लेटलेट्स काडून तातूंत ते ग्रोथ फॅक्टर्स मेळटा तातूंत. सो ते ताका PRP म्हणटात. सो ते विटिलिगोच्या जाग्यार इंजेक्ट करतात. मागीर हे ट्रान्सफर सांगले अल्ट्रावायलेट लायट थेरपी UVB थेरपी म्हणून ती दिता फोटो थेरपी म्हणटात ताका ती दितात. मागीर कांय गुळयो असतात तातूंत स्कीन सेन्सिटायज करतात टू अल्ट्रावायलेट लायट आनी ती सेन्सिटायज करून मागीर मेलानीन परत येवपाक लागता. आनी प्रायमरी विटिलिगो जो ऑटोइम्यून आसा ताजेर कितलेश्यो मेडिसिन्स दिवपाक मेळटा सो दॅट इम्युनो सप्रेशन करून त्यो फुडें सेल्स डॅमेज जावपाच्यो ब्लॉक करतात. सो जर समज एका एरियाक आसा तो कन्फायन उरूं शकता आनी हळूहळू जर तुमी म्हणटात त्या प्रमाणे जर ते कंट्रोलान आयले जाल्यार एक वेळ बरोय जावं शकता. हय आमी टॉपिकली लावपाक दितात मेडिसीन लावपाकूय दितात आनी थोड्यो गुळयोय दितात घेवपाक. बरोबर. बेजिकली तो कलर थंयचो स्टिम्युलेट करपाक जाय. बरोबर. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला रेश्मा परांजपे हिचो प्रश्न आसा शी इज अ प्रायमरी स्कूल टीचर की शी इज टीचिंग इन अ स्लम एरिया. थंय खुबश्या भुरग्यांक स्कॅबीज ऑलमोस्ट चालूच आसता आनी तेणी विचारला की एकटो बरो जाता आनी दुसऱ्याक सायडीन चालूच आसता हाव टू कंट्रोल दीस. आनी ताणें म्हणजे थंय एक प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतल्यान मेडिसीन जेन्ना घेता खुबश्या फावटी ते बरे जातात पण ते म्हणटा की दीस इज लायक अ ऑन गोईंग प्रोसेस. सो तांचो प्रश्न म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट आसता कारण स्पेशली शी इज डिलिंग विथ द किड्स. स्लम एरिया म्हणलें न्ही स्लम एरियान कितें जाता ती भुरगीं सगळीं बरोबर आसतात तांचे सगळें शेअरिंग. दुसरें म्हणजे थंय कुत्रीय भरपूर असतात ते कुत्र्यां बरोबर खेळटात आनी हे स्केबीज न्ही कुत्र्यांक जाता माजरांक जाता आनी तांचे वयल्यान मागीर ते भुरग्यांक येता. एकट्या भुरग्याक आयल्यार पुरो मागीर आनी स्केबीज चडशे खंय जाता बोटां मदीं जाता हाताक जाता म्हणजे भुरग्यांनी मागीर ते सगळें आंगार स्प्रेड जावपाक लागता मागीर ते तांचे प्रायवेट पार्टारूय आसता ते. सो आनी ती भुरगीं सगळीं बरोबर खेळटा न्ही सो एकट्याक जालें की ते सगळें मागीर सगळ्या भुरग्यांक जाता मागीर ती घरा वचून फॅमिलीक स्प्रेड करतात. आतां भुरगीं शाळेन येतात शाळेन टिचरीन सांगलें प्रायमरी सेंटरान वचून वखद घेतलें पूण तें वखद हांकांय दिवपा जाय कोणाक तांच्या फॅमिलीकूय दिवपा जाय
जर तांचे फॅमिलीक जर ट्रीट केलें ना आनी भुरग्यांकूच ट्रीट केलें जाल्यार कितें जातलें ती बरी जातली पूण परत ते फॅमिलीचे परत तांकां येतलें बरोबर. सो दिस हॅज टू बी ट्रिटेड एन मास म्हणटा एन मास आनी ते जर ती एनिमल्सा बरोबर खेळटा जाल्यार तांकांय थंय पळोवचें पडटलें. डॉक्टर म्हाका सांगा एक प्रश्न आयला. हॅलो हॅलो हां विचारात. हॅलो प्रश्न विचारात. हॅलो हां विचार. डॉक्टर म्हाका मुगे केसां प्रॉब्लम आहा आनी मुगे केस लायक जायत तेलाक म्हाका ते जायत केस वयले सो म्हाका ते कितें सोल्युशन आहा. हांवें ऑलरेडी सोल्युशन सांगिल्लें आसा बाय तरी तुका सोल्युशन तुजे चड केंस वता जाल्यार तूं पयलीं दोतोरागेर वच आनी ते कित्याक लागून वता ते पयलीं ते दोतोरा कडल्यान विचारून घे. कारण आसता केंस गळपाक खुबशीं कारणां असतात. आमी ऑलरेडी पयलीं सुरवातीक सगळें डिस्कस केल्लें आसा. सो ती तुजे स्किनाचे डॉक्टर कोण आसा थंय वच ती तुका सगळे डिटेल सांगतली आनी त्या प्रमाणे तुजें पळय रिजन कितें आसा केंस गळपाचें तें तुका डायग्नोज करून मागीर तुका त्या भशेन ट्रिटमेंट दितली. डॉक्टर हांव आनीक आमकां प्रश्न आयला तो घेवया. फ्रॉम वृषाली केळेकर हिणें आमकां क्वेश्चन धाडला. डू इन्सेक्ट बायट मार्क्स ऑन द फेस गो अवे आफ्टर एप्लिकेशन ऑफ स्कार रिमुविंग क्रीम्स विच आर मार्केटेड ऑन द टी व्ही. ताणें एक नांवूय दिलां नो मार्क्स म्हणून. My son is 16 years old and the insects that caused the marks are the betel nut palm related. Please advise. म्हणजे म्हाका सुपारेच्या झाडांचेर जे किडे असतात किंवा त्या पद्दती ताका ते बायट जावन ताका ते मार्क्स आयल्यात. हाव वी कॅन टॅकल दिस. एकदा कितें जाता जेन्ना इन्सेक्ट बायट जाता तेन्ना जर ते बायट्स जर खूब डीप वचत न्ही किंवा ते एकदा ते इन्सेक्टान एसीड आसता सो ते एसीड जर वचत न्ही जाल्यार ते स्कीन तितलो पोर्शन तो बर्न जाता. सो तो बर्न जातकीर ते पिगमेंटेशन जाता थंय. सो ते पिगमेंटेशन जाता एकदा बर्न चड बर्न जालें आसत जाल्यार ते स्कारसो जाता. बरोबर. सो हाका ते स्कीन रिमॉडेलिंग क्रीम्स असतात ते मातशे स्कीन रिमॉडेल करपाक आनी ते पिगमेंट मातशे कमी करपाक डिपिगमेंटींग क्रीम्स म्हणून आसता. सो ह्या प्रकारच्यो क्रीम जर वापरत डिपिगमेंटींग आनी स्कीन रिमॉडेलिंग सो ते जितले पळय डॅमेज आसा ती पळोवन त्या प्रमाणे ते वखद दीत जाल्यार ते मार्क्स कमी जावंक येता. सो दिस कॅन बी अप्लायड आनी म्हणजे ताजो एक फेवरेबल रिजल्ट. बेटर टू सी अ डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन रादर दॅन ओवर द काउंटर किंवा एडवर्टायज कित्याक वी रियली डोंट नो वॉट दॅट मेडिसिन कंटेन्स. सो बेसिकली ह्यो ज्यो अश्यो क्रीम्स असतात ते खंयचे म्हणजे स्पेशली नॉट ओन्ली दिस थिंग खंयचे जे मेडिसिन आसात तेन्ना तुमी अप्लाय करचे पयलीं डॉक्टराचो सल्लो घेवप चड इम्पॉर्टंट रादर दॅन गोईंग म्हणजे जस्ट सीइंग वॉट इज शोन ऑन द टीव्ही. कारण टीव्हीचे एक तांची मार्केटिंग स्ट्रॅटजी आसता सो दे मे नॉट गिव दॅट रिजल्ट. बरोबर. दुसरें म्हणजे आमी उदोवच्यान एक उलयला की खंयच्याय गजाली तुमच्या कातीक एलर्जी आसूं शकता वीच बाय नो वे यू कॅन होल्ड दॅट पर्सन रिस्पॉन्सिबल कारण तो आपले मार्केटिंग करता तो. सो वेन यू गो टू डॉक्टर बाबा हांव अशें म्हणना की डॉक्टर गेल्या उपरांत ताणें वखदां तशें न्ही थोड्यांक आतां हांवें जर तुका आतां मेडिसीन दिलें यू मे रिएक्ट टू मेडिसीन ऑल्सो बिकॉज नोबडी नोज हू वील रिएक्ट टू वॉट. But at least you can go to doctor and ask him, बाबा हे वखद दिल्या उपरांत आपले हे रिएक्शन झालं. So we can. So he may also have some solution for that. प्रत्येक गोष्टी सायड इफेक्ट हे असतात न्ही. सो जेन्ना पळय दोतोर वखद दिता तेन्ना डॉक्टर नोज वॉट इज बेटर आनी इफ द सायड इफेक्ट्स कम वी नो हाव टू टॅकल. बरोबर. डॉक्टर अनेक प्रश्न आमकां आयला. म्हापसाच्यान लुसी फर्नांडीस हिणें विचारला. शी हॅज डिलिवर्ड 3 months बॅक आनी पोटाचे त्याचे बरेच स्ट्रेच मार्क्स आयल्या आणि विच लुक्स व्हेरी म्हणजे त्याच्या पद्दती खूपच आयल्यात विच मेक्स हर फील अनकम्फर्टेबल. सो हाचेर तुमचो एडवायस कितें? आतां स्ट्रेच मार्क्स पोटार येवप इज अ प्रूफ दॅट शी हॅज अ बेबी. ते येतातूच ते सगळ्या बायलांक येतातूच 90% बायलांक स्ट्रेच मार्क्स येतातूच. स्ट्रेच मार्क इज बिकॉज ऑफ टेरिंग ऑफ द स्कीन. पोट मोठें जाता न्ही भुरगे पोटान आसले की पोट मोठें जाता. पोट मोठें जालें की स्कीन स्ट्रेच जाता. सो स्कीन स्ट्रेच जालें की ऑटोमॅटीक ते स्ट्रेच मार्क्स येतात. सो दे रिमेन परमनंट बट दे कॅन बी रिड्युस्ड. इट्स नॉट दॅट दे कम्प्लिटली गो ते कंप्लीट वचना पूण ते कमी जावंक येता. जर वेट कमी जालो किंवा पोटाचे जर एक्सरसाइज करून पोट जर टायटनिंग केलें जाल्यार ते ऑटोमॅटीक मार्क्स रिड्यूस जावंक येता. अच्छा. बट दे वील नॉट गो कम्प्लिटली. डॉक्टर एक प्रश्न म्हाका आयला तो हांव मातसो तुमकां मॉडिफाय करून विचारता की पर्टिक्युलर लेडी इज हायली इम्प्रेस्ड बाय यू. शी इज युअर फॅन अशें म्हणटा. ती म्हणटा की तुमच्या सारकी अशें ग्लोविंग चकचकीत स्कीन किंवा ज्यो आमी टीव्हीचेर मॉडेल्स किंवा एक्ट्रेसीस पळयता तांच्या सारकी बरी स्कीन जावपाक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? दॅट इज हर क्वेश्चन. हो म्हाका दिसता आमी लास्ट क्वेश्चन असो समजुया. ह्याची तुमी जाप दिली काय वील वायंड अप. बरें. आतां ग्लोईंग स्कीन आतां सगळे मॉडेल्स आमी पळयता किंवा एक्ट्रेसीस पळयतात तांचो पयलीं म्हणजे डायट
दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट देअर डायट. कळ्ळें, तांचो डायट सामको हेल्दी आसता. फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स, वॉटर, ती भरपूर उदक पितात. कळ्ळें, पयलीं म्हणजे डायट बरो आसपाक जाय. दुसरो म्हणजे ती एक्सरसायज करतात, ती जिमान वतात, ती रेग्युलर योगा करतात, ती मेडिटेशन करतात आणि आपली बॉडी, आपले फिगर तशें दवरतात. एक्सरसायज केलो की स्किनाचें सर्क्युलेशन वाडटा. उदक भरपूर पिलें की स्किन बरी टवटवीत जाता. आनी मेडिटेशन केलें की तुका मायंड रिलॅक्स जाता. अच्छा. सो आनी डायट बरो आसत जाल्यार स्किन तुजी ऑटोमॅटीक ग्लो जावपाक लागता. सो तुज्या डायटान विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स सारके बॅलन्स डायट आसपाक जाय. न्हीद बरी जाय. जर न्हीद पडली ना जाल्यार दोळ्यां कडेन ती मागीर काळी वर्तुळां जातात. आतां मोबायलाचेर रातभर बसून मोबायलाचेर खेळटात आनी मागीर येवन सांगता की डार्क सर्कल जाल्या म्हणून. सो तुमी जर ती आपूण जावन करून घेतात जाल्यार मागीर ताका उपायूच ना. सो हे जर सगळे वेवस्थीत जर फॉलो करत, एक्सरसायज, डायट, स्ट्रेस फ्री लायफ, मेडिटेशन, योगा, तुमकां कितें कशें आवड आसा त्या प्रमाणे करपाचें. जाता तितलें हॅपी, प्रॉपर हायड्रेशन, 3 लिटर उदक, जंक फूड टाळात, सॉफ्ट ड्रिंक्स चड घेनाकात, अल्कोहोल, स्मोकिंग सामकें अवॉयड. स्मोकिंग इज व्हेरी बॅड फॉर स्कीन. इट इज बॅड फॉर हेल्थ. पूण तुमची स्कीन एजींग, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग स्कीन एजींग फास्ट जाता. सो हे सगळें जर प्रॉपरली जर केअर घेत जाल्यार तुमची स्कीन सदांच ग्लोईंग उरतली आनी सदांच हॅप्पी रावात, हांसती रावात. बरोबर. डॉक्टर, हांव म्हणटालो वायंड अप करता, पण आमचे कडेन इतको क्वेश्चन, म्हजे कडेन पावस पडला, म्हणजे 3-4 क्वेश्चन पडटा. एक इम्पॉर्टंट घेता की अनिशा नयबक्कर हांणी विचारला कॉजीस ऑफ लायकन प्लॅनस. कॉजीस ऑफ लायकन प्लॅनस, अगेन लायकन प्लॅनस इज अ ऑटोइम्यून कंडिशन. इट्स अ एलर्जीक इन ओरिजीन. कळ्ळें. सो ताका कॉजीस अशें कांय ना. एनी कॉज, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, डायबिटीज, ट्रॉमा, कितें आसूं शकता, एनी कॉज. बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन हांव तो मातसो फास्ट होता. ओमकार सहस्त्रबुद्धे हांणी विचारला इज देर एनी डिफरन्स इन मॅन एंड वुमन हेअर शॅम्पू एंड अ फेस वॉश. हेअर शॅम्पू दादल्याचो वेगळो आनी बायलांचो असो आसता, असो आसपाक जाय, किंवा फेस वॉश हातून कितें फरक आसता काय सेम थिंग? आसता तशें ना. आमी खंयचोय वापरपाक जाता. बरोबर. तिसरो वॉट एक रोजिता डिसोजा हांचो प्रश्न, वॉट रेमेडीज शूड वी टेक फॉर थिनिंग हेअर टू कंट्रोल थिनिंग हेअर. म्हणजे केस पातळ जावप की विरळ जावप. द थिनिंग ऑफ हेअर इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल कॉजीस न्ही. सो शी हॅज टू डू द इन्व्हेस्टिगेशन्स, लूक फॉर द कॉज आनी गेट द मेडिसीन फॉर थिनिंग ऑफ द हेअर. बरोबर. डॉक्टर, आमकां दिसता इतको प्रश्नांचो पावस आसा की तो मातसो कंट्रोल करता वेळेचे बंधना खातीर. तरी पण एक तुमी बरीचशी मोलादीक माहिती दिली. तातूंत तुमचो डायट आयलो, रेग्युलर एक्सरसायज आयले, स्ट्रेस फ्री लायफ आयलें. हे सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळे जे आमचे कार्यावळ पळोवपी आसा तांकां सगळ्यांक आमी आवडयता. आनी आयची कार्यावळ सोंपयतना डॉक्टर तुमी मुजरत वेळ काडून ह्या स्टुडियोन आयली, तुमची बिजी प्रॅक्टीस सोडून. आनी ही आमची प्रुडंट मिडियाची टीम आसा, तांच्यांनी बरेच एफर्ट्स घेवन हे युट्यूबार, फेसबुकार लायव्ह दवरल्या. परत हाजो रिपीट शो आसतलो जांकां चुकला तांणी. ही कार्यावळ अशीच जैतिवंत उरतली, लोकांक हेचे विशीं आनीक उमळशीक आसतली, आवडीन लोक पळयतले अशी आस्त बाळगून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक जे टीव्ही पळयतात तांकां, जे पळोवपी आसात आमचे सेकंड रिपीट शोन तांकां, आनी मॅडम तुमकांय बी काळजान चांदे बरें करूं. नमस्कार.